वर्सां जाली बिल्डिंगेन इतलो प्रॉब्लेम जातालो, भरपूर प्रॉब्लेम जातालो. इतले आमदार येवन गेले आनी आमी आशेन वोट करताली कितें करतलो. पण तो आमकां कितें सांगतालो, हे पॉसिबल ना म्हणटाले आमकां. ते येवन गेले पळय पॉसिबल. पण आज दाजी सरान आमकां जेन्ना वोटिंगा केल्या तेन्ना आपूण पॉसिबल करून दाखयता म्हटलें आनी ते आज तेणी पॉसिबल केल्लें आसा. आमी 2004 हांगा आयिल्ली. सेवेचेक आमचे इतले पयशे गेले. आतां आमचे कडेन 1 रुपया ना खर्च करतली म्हटल्यार. आनी हांव दाजी सराचे खरेंच धन्यवाद करता की तेणें म्हाका लास्ट इयर प्रॉमीस केल्लें की ममता ही खेप तुमच्या हांगा उदक भरचें ना. आनी तो तेणें शब्द खरेंच करून दाखयला. एरिया आसलेली आनी हे लो लायिंग एरियान अशें उदक भरताले की ते चालूच आसता. लो लायिंग एरिया हे कारणान हे उदक भरतात हांगा. पण आतां जी जो कलवट केला तो 3 मीटर रुंद आसा आनी तितकोच खोल आसतलो, जेणे करून तो चिकोल जो आसा तो तोंडार येवन रावन ते उदक भरचें ना. कलवटाचें जें काम घेतलां ताजे बाबान खरेंच गरजेचें सारकें तें. कित्याक आमी ल्हानपणाच्यान आमी पळयता हांगा एकूच तो सायडीन आहा पळय आनी हे उदक आतां इतलो तो सकयल गेला की सगळी माती वयर येवन ती सगळें शेत तशेंच उरता. आमी ह्या शेतान हांगा टोर्नामेंट करताले हांगा पयलीं ल्हानपणा सारकें. म्हणजे हें सुकतालें, हें आतां सुकाना. उदक सारकें रेबट सगळें उरता सारकें. खूपच गरज आहे. हो ऍक्च्युअली 60-70 वर्साचो कलवट दिसता आनी त्या कलवटाच्या मदल्यानसून एक पायपूय गेला आनी तो सारको बारीक, म्हणजे उदकाक वचपाक इश्यू वाटूच ना. हे जशें आमदारान सांगला बायणासून ते फूल बेलाबाय ओरुले मेस्तावडे सगळें उदीक हांगा वयता. कोणीच काय करूंक ना. कितलेशे येवन गेले, MLA येवन गेले, कावन्सिलर येवन गेले, सगळे येवन गेले, पूण कोणीच हातभार लागना. हांव खरेंच मना काळजानसून आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेणी जास्तीत जास्त ह्या वॉर्ड नंबर 16 लक्ष घातला आनी जाता ती जितली कामां आसा ती ह्या आमी टेन्युरान काबार करपाक. हे म्हणजे वास्कोचें जे उदक सगळें एका सायडींतल्यान येता, बायणा सायडींतल्यान ते अशें ह्या कलवटांसून वचून, म्हणजे पयलीं हांगा शेत आशिल्लें, शेतान वचून तेवटेंतल्यान आनी 4 कलवट आशिल्ले. तेवटेन त्या म्हणजे मायमोळ्या वताले, मायमोळ्यान गोवा शिपेड्या गेल्यात भायर वताले. म्हणजे पुर्तुगीज तेंपा वयले एक हे आशिल्ले. पूण गेले कितलींशींच वर्सां हे कलवट तशेंच आसा. म्हणजे ओल्ड पायप आशिल्ले ना जाल्यार हे आशिल्ले पळय ते तशेंच आसा आनी तांचे खातीर चेंजीस कांय ना. सो तो उदक पॅसेज जावपा खातीर खूब त्रास जातालो. उदक ब्लॉक जावन उरतालें. आतां वचून पळयलें जाल्यार तेवटेन तुमी पळयलें जाल्यार उदक वयर वाडिल्लें आसा, हांगा वाडिल्लें आसा. सो सगळें हे कलवट्स परत करप आनी उदकाचो फ्लो स्टॉप केलो जाल्यार उदक एक तर ब्लॉक जाता नाजाल्यार खंयच्याय दिशेन वता. सो हे कलवट्स करपाची खूब गरज आशिल्ली. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार हांगा लो लायिंग एरिया आसा आनी ते उदक ब्लॉक जाल्ल्या कारणान ते लो लायिंग एरियान ते आनी त्रास जातालो. तांच्या घरांनी उदक वतालें. तांचे इतले हाल जाताले की ते खंय तरी दुसरे कडेन रावंक, भाड्याक रावंक, वॉटर पंप लावन म्हणजे भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन वचचें पडटालें. सो हे कलवट सगळें जावप हे इम्पॉर्टंट आशिल्लें.